नमस्कार सगळ्यांना येवकार. आज आम्ही हो प्रेस आपयला मेन विषय आसा इलेक्शन. ह्या वर्सा जे इलेक्शन जाल्ले ते कांय लेट जालें. पयली सुवातेर ज्या कॉलेजींनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचो स्ट्रॉंग होल्ड आसलो त्या कॉलेजींनी आमी यूसीआर बसयले आणि यूसीआर बसून आमची यूसीआर निवडून येयले, आमची यूएफआर येयले. जवळ ते कॉलेजींनी आमचे 25 यूएफआर आमचे निवडून येयले. बट जेन्ना आमकां युनिव्हर्सिटीन आमी एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे फॉर्म भरपाक गेले तेन्ना आमकां 3:30 कळ्ळें की आमचे सगळी चडांत चड यूसीआर फॉर्मां भायर पडली आसात. तेजो एकच विशय आसलो. थंय विचारल्यार जी यूसीआराची एक्सपेंडिचर फॉर्मां ती युनिव्हर्सिटीन म्हणटा लेट पावल्या. पण आमचे जे यूसीआर आमी बसयल्ले ते यूसीआरांनी जे इलेक्शन कंटेस्ट जाल्ले, इलेक्शनात ते निवडून येयले तेन्नाच आमी सगळे यूसीआरांनी एक्सपेंडिचर फॉर्मां भरून कॉलेजीच्या इलेक्शन ऑफिसरा कडेन दिल्ली. आणि त्यांनी सगळ्यांनी भुरग्यांक आश्वासन दिल्लें की ही फॉर्मां आमी युनिव्हर्सिटीन पावयतले म्हणून. बट पावोवपाची टायम आसलो 17 तारीख. बट तेच कन्फ्यूज युनिव्हर्सिटी इलेक्शन ऑफिसरच कन्फ्यूज आसले तारीख 17 तारीख काय 19 तारीख ती. युनिव्हर्सिटी तांकां सारकें गायड करूना. तेणी फॉर्मां 19 तारीख पावयली. आनी हेच्या खातीर आमचे कितलेशे यूएफआरची फॉर्मां डिस्क्वॉलिफाय जाली. एक प्रमुख मागणी जी आमच्यो आसात की पयले म्हणल्यार जे टेक्निकल एरर्स जी म्हणल्यार ते फॉर्मां लेट पावले, फॉर्मां हे पावले, अशे जे सगळे फॉर्म भायर पडलात ते फॉर्म एक्सेप्ट करचे अशी आमची विद्यार्थी परिषदेची प्रमुख मागणी आसा. हेजे लेटर आमी VC रजिस्ट्रार आणि चान्सलराक हेजे पयलीं सबमीट केला. दुसरे की जो जे सगळे कारभार जालो डीएसडब्ल्यू ऑफिसाचो तो कळटा की तो इट वॉज अ मेस. सो हेजी प्रॉपर इन्क्वायरी गव्हर्नरान असो की वायस चान्सलरान रजिस्ट्रार करचे. एज अ रिस्पॉन्सिबल म्हणून डीएसडब्ल्यू जो आसा तेका तो बदल करचो ही मागणी विद्यार्थी परिषद सध्या तरी प्रमुखपणे करता. दुसरे की इलेक्शन कंडक्ट जावच्या पयलीं जे नोडल ऑफिसर आसता त्यांचो एक प्रॉपर वर्कशॉप घेवन तेमकां हे करून त्या रुल्साचे क्लियरन्स सद्याक बरे भशेन सगळ्यांचे आसचे. आणि दुसरो की हे ह्या फाटी जाले आता पूण नेक्स्ट टाइम अशें तरी आमी इन्शुरन्स मागला VC कडेन आनी रजिस्ट्रार कडेन की अशा कारणा खातीर नेक्स्ट इयर परत स्टुडंट कावन्सील अशें स्तब्ध जावपाक जायना.